भाजपाच्या महिला मोर्चान काँग्रेसीचो पणजेचो उमेदवार बाबुशाचेर केल्ल्या आरोपाचेर काँग्रेस महिला मोर्चान जाप दिल्या. भाजपाची महिला कितली फट उलयताली तें तांणी पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशद पळयल्यार कळटा. बाबुश इतलो वायट आसा जाल्यार पर्रीकारान बाबुशाचो तेंको घेतिल्लो तेन्ना ह्या भाजपाच्या महिलांची सुरक्षा खंय गेल्ली असो प्रश्न महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन केला. कुंदाबाई, काँग्रेसीन तुका खंयचो कॅन्डिडेट दिला गो? काँग्रेसीन कोणाक दिला? काँग्रेसीन पणजेकारांक दिला बाबूश हो कॅन्डिडेट. आमी तुमकां दिवना. तुमी कसलो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो इनकम्पिटंट आसा, जो एक करप्ट आसा, जो एक नॉन परफॉर्मर जाल्लो आसा आनी त्याच मनशाक तुमी परतून दिल्लो आसा. सो द होल ऑफ गोवा नोज. सो प्लीज डोंट से की काँग्रेसीन आमकां कसलो दिला. काँग्रेसीन तुमकां दिवना, काँग्रेसीन पणजेकारांक दिल्लो आसा. बरें, ऑन द कॉन्ट्ररी आयज ती तांकां हांव स्टेटमेंट तांकां एक सांगपाक सोदतां. वेन दे आर सेयींग if Babush is elected, will the girls, daughters, wives will be safe in Panjim? Ago Kundabai, ago Shitalbai, Vaidevi, wherever you all men. खरंच निदिल्ले काय खंय वचून हो लिपून बशिल्ली तुमी. बाबुशाचो हेल्प कोणे घेतिल्लो गो? वॉज इट नॉट पर्रीकर हू हॅड टेकन द हेल्प ऑफ बाबुश? पीडीएफ चेअरमॅन कोणे केलो गो बाबुशाक? तुमी उलयतात कितें? So that time when Babush was with the BJP supporting you all, so that time you all were safe. That time the Panjim girls and women were safe. It's so pathetic. तुम्ही 10 पाटी चिंतपाक जाय आशिल्लें. तालिगांव आयज वचून पळयात. तालिगांव is one of the beautiful constituency. The main roads, street lights, beautiful. A classic example what Babush has done in Taligaon. As Panje being the capital of Goa is in a pathetic state. Go and see the roads. पणजेचे रस्ते लास्ट केन्ना सारके केल्ले? दुसरे म्हणटात ते पणजेचे कितले तरी भुरगे ग्रॅज्युएट जावन आसा, इंजिनियरींग केल्ले आसा, तांकां एम्प्लॉयमेंटाचें कितें? आयज जॉब ना, आयज एम्प्लॉयमेंट ना, आयज डेवलपमेंट ना, आनी तुमी उलयतात कितें? आयज तुमकां खंय तरी भिरांत पडल्या म्हणून तुमी लोकांच्या चरित्राचेर येवपा लागल्या. आरे तुमच्या माथ्यार कित्याक पेज तो? तांकां बीजेपीच्या महिलांनी सांगूंक सोदता की पणजेकार हुशार आसात. तांकां खबर आसा हू हेज टेकन देम ग्रांटेड फॉर द लास्ट 25 years. BJP was ruling. There was a BJP MLA. It was ruling for 25 years. But they have लोकांक म्हणटा ते तेणी डिप्रायव केल्ले आसा सगळ्या सायडीन. आनी वेल्यान लोकांचेर हेणी कॅन्डिडेट दबोवन घातल्या. हांकां जाय तेन्ना MLA पणजेकारान हांकां विश्वासान दवरून आमदार केले. ते आमदार सोडून गेले, दुसऱ्यांक केले. दुसरो आनी कोणाक लागून सॅक्रिफायस करता होच डान्स आनी होच खेळ जायत आसा. सो आयज पणजेकारांक खंय तरी दिसपा लागला वी वॉन्ट अ चेंज. भाजप सरकाराच्या काळान गोंयच्या बायलांचेर अत्याचार जाताले तेन्ना भाजपाची ही महिला मोर्चा खंय आशिल्ली? हांकां इतले बायलांचे पडिल्ले जाल्यार तेन्ना वोगी कित्याक आशिल्ली असोय प्रश्न प्रतिमान केला. आयज गोंयांत पळोवपाक गेल्यार कितले तरी मायनरांचे रेप जाले. वास्को रेप जालो, ताजेर आजून कांय तांचे द गिल्टी बाय इज नॉट बॉट टू बूक. एरेस्ट कोण जावना. गँग रेप जाले माजोर्दा गोंयच्या चलयेचेर, ताजेर तो एकलो आशिल्लो गिल्टी तोच पडोन गेलो. मागीर काणकोण भुरग्याचेर रेप जाली. तशेंच GMCत सुसायड केस जाली. GMCत तो सासूपायच कामाक आशिल्लो आनी RIBत पुलीस कॉन्स्टेबल ताचो घोव आशिल्लो. जेन्ना महिला काँग्रेस गेली आनी बोवाड केलो दिना मुखार तेन्ना तांकां खंय तरी रातचे 5 उठून एरेस्ट केलें. अर्शेला पार्सेकर एक कॉन्स्टेबल आशिल्ले, ते बाबडे वीक खावून मेले आनी ताका हे सेफगार्ड करूंक सोदताले ते चल्याक. ते कोण PSA आशिल्लो ताका. महिला काँग्रेस वचून बसली दारान, बोवाड केलो, ताका सस्पेंड केलो. तेन्ना ही महिला काँग्रेस ती BJPची महिला मोर्चा आसा ती BJPची मोर्चा आसा ती मंडल ती खंय न्ही दिल्ली. वेन महिला काँग्रेस वॉज डुईंग वर्क ऑन द स्ट्रीट्स. डावरी डेथ्स कितले जाल्या गोंयांत. जेन्ना राफायल डिलाचे BJP मोर्चा घेवन आयले आमच्या दारांत काँग्रेसाच्या तेन्ना आमी सकल बायल्योच आशिल्ल्यो महिला काँग्रेस. पूण तेन्ना हेणी येवन तो गोंधळ घातलो हांगा. ते दाखयले तेणी बाटल्यो उडयल्यो, चप्पल उडयले, शूज उडयले. तेन्ना तुमी BJPच्यो महिला मोर्चा बायल्यो तुमी तेन्ना तुमच्या दादल्यांक कित्याक सांगूना सीस भागयात त्यो बायल्यो म्हणून? आमची केंसां ओडली, आमकां स्क्रॅच केले, आमी GMCत गेली, उलटी आमचेरूच केस्यो. हो कसलो न्याय? आनी तुमी तोंडाक येवन उलयतात आनी म्हणटात भाजपान फाटल्या 25 वर्सांक कितेंच पणजेन केल्लें ना म्हूण आयज भाजपाची महिला आरोप करतात.
महिलांनी कितले खोटे आरोप केले तरी बाबूश वेचून येतलोच अशें प्रतिमा म्हणटा. ह्या फोरमाचेर हांव एक एलिगेशन करतां दॅट दीस पेंजीम पीपल इन BJPचे आसा जे आसा सरकार एंड BJP हॅज लुटेड रेप्ड पेंजीम फॉर द लास्ट 25 years. This is a statement made by the Goa Pradesh Mahila Congress that on the contrary the BJP has looted, raped the Panjim city for the last 25 years. And I'm coming on it. When I say that, you all can see दोड्या मुखार तुमकां दिसती पडटा मांडोवी न्हय. तुमी सदांच घालताले काँग्रेसाचेर लास्ट टायम पर्रीकरान मॅनिफेस्टोचेरूय घातले. मोर्चा व्हेलो, एजिटेशनां केली कसिनोच्या भायल्यान आनी कितें सांगलें की हे पापाचे पयशे हे आमी खंय तरी प्रोवेदर या तेंकां दितले आनी हेंकां जाता तितले बेगीन काडटले हे मॅनिफेस्टोक दिल्ले तेणी. कितले कसिनो काडले आनी कितले एड जाले ते आयज सबंद पणजेकारांक खबर आसा. मांडवी म्हणटा ती एक पवित्र न्हंय आनी आयज तुमी त्या न्हंयेक अपवित्र केल्या. यू ऑल हॅव रेप्ड द मांडवी रिवर. दीस इज द फर्स्ट एलिगेशन आय एम सेईंग. आयज मांडवीत इतले कसिनो आसा. आय एम नॉट अगेन्स्ट पीपल वा वर्किंग देर एट द कसिनो वा तांच्या पोटार वा एम्प्लॉयमेंटार तांच्या हेजेर ना. पूण हांव कितें म्हणटा जी न्हंय आमची गोंयची मांडवी रिवर हिका तुमी आयज अशुद्ध आनी अपवित्र करून उडयल्या. कित्याक थंय कितले तरी लोक वता खेळपाक, गॅम्बल करपाक. ते कितले तरी लोक ते टॉयलेट्साचें उदक वता खंयच्यान, ते घाण खंय वता, ते न्हंयेत वता. तितले लोक खाता पिता सगळें घाण ते मांडवीत वता. आयज बाबुशान सांगिल्लें आसा की गिव मी 100 days and I will see that the casinos which are there in Mandovi will no be longer there and Mandovi will be clean म्हणून. And we want to tell you all 100% Babush is winning and Panjim people, Panjim voters, Panjim new voters, youth, especially the youth, elderly, experienced are rallying behind Babush today. आणि बाबुशाची विक्ट्री म्हणटा ती 100% आसा. कित्याक ही उलयतात बायलो हांकां उलोवपाक जिबेक हाड ना म्हूण कितें उलोवपाक शिरी पडना.